म्हापशा नुस्त्या मार्केटा भायर सिवरेजीच्या घाणयारे उदकाची गळती जाता, हाका लागून भलायकेचो प्रश्न उप्रासला। नुस्त्या मार्केटात मांस विकपी बाजारांतल्या वयल्या मजल्यावेल्यान हे सिवरेजीचे घाणयारे उदक गळटा, हाका लागून विक्रेते आनी बाजारांत येवपी लोकां मदीं हुस्को निर्माण जाला। म्हापसा नगरपालिकेन हातूंत लक्ष घालचें आनी गटार वेवस्थाय दुरुस्त करून भलायकेचे दोग टाळचे अशी मागणी विक्रेत्यांनी केल्या। पळयात। क्या पानी है वो आता है? ऊपर पानी देंगे भाई, सीवेज ऊपर 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 करेंगे, इधर का नहीं, इधर ऊपर करेंगे। कितना दिन हो गया आ रहा है? डेली काटना नहीं आ रहा, कल शाम काट कर भी आ रहा हूँ। हाँ? शाम को काटे भी आ रहा हूँ। कैसा पानी है वो? इसका मुर्गी कैसा ऊपर चिकन का अभी कितना दिन से वो चालू है ये? है क्या हो दिक्कत? डेली काट रहे डेली चल डेली काट रहे डेली है क्या हो? म्यूनसिपैलिटी आके डेली निकलती है। कल शाम काट के आप वापस ऊपर आओ। नहीं, ये गटर पुलिस उसको सुरक्षा करना चाहिए मैडम, क्योंकि लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब बात नहीं आता और इधर रुकने का ठहरने का काम करने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तुमने इसके बारे में कंप्लेंट किया है? नहीं, इसके बारे में किसको भी हम लोग नहीं कर सकते ना, हम लोगों का तो रोजी रोटी है ना। कितने दिन से अभी प्रॉब्लम चालू है वो इधर? 15 दिन से ऐसा है, पूरा भरा हुआ है। बाद में वो स्पाइल भी बहुत आता है, जब भी पानी पहुंचते हैं थोड़ा प्रॉब्लम होता है। म्यूनसिपैलिटी का कोई आके गया इधर क्लीन हाँ, कर? आके वो थोड़ा क्लीन करके गए, मगर थोड़ा किए, पूरा अच्छी तरह क्लीन नहीं हुआ। और ये पानी जो अभी छोड़ते- पानी है जो हाँ, अंदर- पानी छोड़ते तो बात आता है। पानी किधर से पानी छूट रहा है? पानी ऊपर से नीचे आता है। सीवेज है या धोता है वो पानी है? नहीं, वो तो मालूम नहीं मैडम कैसा पानी है, मगर पानी ऊपर से आता है नीचे। सध्या हांगासर म्हापशेच्या नुस्त्याच्या मार्केटा भायर आणि जे म्हटल्यार भाजयेच्या मार्केटात क्लीन जाता थंय सारखे मदली गांव आसा आणि म्हापशेकारूच न्ही तर पुराय बार्देशकार तशेंच गोंयकार ह्या मार्केटान जी आसा ती तेंची फावट आसतातूच। सो सगळ्यांकूच खबर आसलें म्हापसा हो एक फिश मार्केटाचो एक कॉम्प्लेक्स आसा जो एक ग्राउंड फ्लोरार नुस्तें विकप जाता आणि त्याच्या वयल्या फ्लोरार जे आसा ते चिकन मटन अथवा मीट जे आसा ते विकप जाता। सो आता वयल्या फ्लोरार जेन्ना हे लोक मीट विकतात आणि म्हटल्यार चिकन मटन जे विकतात आणि चिकन मटन विकून जे मागीर ते आपली क्लिनिंग करतात आणि ते उदक जे भायर ओततात, सो ते उदक म्हटल्यार जे होल्स आसात तेची जी पायपां आसा ती हांगासर हे जो हो दिसता भितरल्यान लिंक्ड आसा आणि त्या पायपांतल्यान उदक जे आसा ते खंयच्याच गटरान किंवा आणि खंय न वचनासतना हांगासर हो जो कॉरिडोर हो जो तुम्ही पळयता कॉरिडोर पळयता ह्या कॉरिडोरान जे आसा ते डिरेक्टली उदक घेवन हांगासर पडटा। आता उदक जेन्ना हांगासर येवन पडटा तेन्ना ते आता कितलेशेच दीस जाल्यार ते सिवेजीन टर्न जालेले आसा। हांगासले जे वेंडर्स आसा तेंचे अशें म्हणणें आसा की म्युनिसिपालिटी येता हे जे आसा ते क्लियर करता, एकदा क्लियर करता वयता आणि परत जे आसा ते हांगासर सिच्युएशन जे आसा ते जैसे थे तांकां पळोवपाक मेळटा। आयज जेन्ना हांव सुद्दां हांगासर उबें आसा म्हाका हांगासर नजरेक लिटरली हे जे हांगासर सिवेजीस हितूर किडे सुद्दां फडफडटना लिटरली हांगासर पळोवपाक मेळटा। सो इतली जी बिकट जी कंडिशन आसा ती हांगासर मार्केटा भायर जी आसा ती आमकां पळोवपाक मेळटा। तशेंच हे जे वेंडर्स आसा जे हांगासर भायर भाज्यो विकता ते आपल्या फॅमिलीक घेवन आपल्या भुरग्याक घेवन हांगासर भाज्यो विकपाक बसता आणि भाज्यो विकताना तांकां जे आसा ते ह्याच इतल्या बुरश्या आणि गंभीर जे क्रिटिकल सिच्युएशन आसा कंडिशन जे हांगासर आसा त्याच कंडिशनान बसून तांकां आपल्या पोटा खातीर जे आसा तो हांगासर धंदो करचो पडटा। सो तेंचे खंय तरी अशें मागणें आसा की बेगिनांतल्या बेगीन हे जे हांगासर सिच्युएशन आसा हेचेर सुटाव जावन तांकां खंय तरी रिलीफ मेळोन आयज हांगासर बेगिनांतल्या बेगीन नितळसाण जी करपाची आसा ती गरज आसा।